सो आयज न्ही तुमकां हांव एक प्रोटीन रीच ब्रेकफास्ट रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. सो हांगासर न्ही हांव 1 कप मूग घेतला आनी मूग न्ही हांवें भिजत दवरलेले. ओके, एक ओवरनायट न्ही हांवें भिजत दवरलेले ताका आनी उदक काडून घेतलां. आतां हें भिजत दवरलेले मूग न्ही आतां हांवें मिक्सी जारान ताका ट्रान्सफर करून घेता. तातूंत घालता हांव 2 ग्रीन चिली. जितले तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे तुमी ग्रीन चिली ॲड करात. एक 4-5 घालता हांव लसूण घालता आनी धाकटुसो तुकडो हांव आलें घालता आनी मीठ घालून न्ही आमकां हें सुकेंच वांटून घेवंक जाय. उदक बीन कांय ॲड करप ना, कित्याक हें आमी कटलेट करता. इफ उदक घातल्यार तें पातळ जातलें. ओके, तो हें पळयात अशें आमकां न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर बरें वांटून जाल्लें आसा. ताका एक बावलान हांवें ट्रान्सफर केला. एक धाकटुसो कांदो हांवें चॉप करून घातला. पालक हांवें हाफ बंडल चॉप करून घेतला. पालक घातला हांवें. सो आतां घालता हांव पनीर. सो हांगासर न्ही हांवें हाफ कप पनीर घातला. एक धाकटो चमचो ग्रीन चिली पावडर आनी एक धाकटो चमचो घातला हांवें जिरा पावडर आनी हाफ लिंबूचो रोस. कळ्ळें न्ही. आनी जस्ट थोडेशेंच मीठ घालून न्ही आमकां हें सगळें बरें हेका मिक्स करून घेवंक जाय. ओके, बरें ताका मिक्स करात अशें. सो हांगासर पळयात हें बरें मिक्स करून जाल्लें आसा आनी हातीन तुमी अशें कटलेट करून पळयात तें सारकें जाता काय ना तें. सो अशें आमकां न्ही कटलेट करूंक जाय आनी चड पातळ करनाकात, मातशें थिकूच दवरात. तुमी न्ही हें मिक्सचर आनी रातचें सगळें रेडी करून न्ही फ्रिजीन दवरपा जाता. तो नेक्स्ट डे मातशें इजी पडटा करपाक. ओके, सो हांगासर हांवें पॅन दवरला. तातूंत तेल घातला जस्ट थोडेशें आनी आमकां अशें एक एक करून न्ही कटलेट फ्राय करून घेवंक जाय. ओके, बरें दोनी सायड न्ही बरें असो कलर म्हणजे गोल्डन ब्रावन कलर जायसर न्ही एका न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. हें न्ही खावपाक न्ही खूब बरें लागता. सो हें भुरग्यांक न्ही एकदम बरें. हें पालक आसा भितर, मागीर पनीर आसा, मूग आसा आनी प्रोटीन रीच हें. तुमी न्ही अशेंय खावं शकता आनी नाजाल्यार टोमॅटो कॅचअप चटणी वांगडा नाजाल्यार दहीन बेश्टें बुडोवन खावंक न्ही हें खूब बरें लागता. ट्राय करात तुमी. आनी कोण डायट बीन करता न्ही तांकां एकदम बरें. तेल खुबूच कमी घातलां हांवें, चड तेलान हांवें ताका भाजोंक ना. सो जितलें कमी तेल यूज करता तितलेंच बरें. सो हांगासर न्ही प्रोटीन रीच कटलेट रेडी आसा. ट्राय करा तुमी, तुमकां न्ही खूब आवडटलें. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहात तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. टायम जालो 1. जस्ट आतां व्लॉग स्टार्ट करता. इश्विका जस्ट आत्तां न्हिदला तो. आयज लेट जालो कित्याक तो आयज लेट उठलो न्ही, ताका लागून ताका बरोबर न्हिदनालो तो. हांवें घातलें नाल्यार म्हाका कांयच काम करूंक दिसना. जस्ट आत्तां न्हिदलो. हांव आयलें आतां किचनांत. पावस ना, पावस खंय गेलो कोणाक खबर. जुलय म्हयनो सोंपपाचो पावला, पण जुलय म्हयनो म्हाका दिसता सारकें पावस पडूंकूच ना. आतां म्हाका 3-4 की 5-6 दीस जाले पावसूच ना आनी असले कडक सामकें वत पडटा. पण दीस इयर न्ही कांयच अशें मजा ना पावसाचें. खंय भोंवंक वचपाचें, बरें कितें स्वीट कॉर्न खावपाचें कांय मजा ना दीस टायम. पावसूच ना. पावस यंदा खूब कमी आसा खंय. अशें जाल्यार आमी सगळें म्हारग जातलें भाजयो बीन. हे हां चल तूं. हां कितले खंय धरू बाय धरू. ओके ओके. सो चला, पावस तरी ना की करतले. सो आतां हांव रांदपाची तयारी. आयज काय स्पेशल कांय ना, व्हडलेशें कांय मेनू ना. ऋतीक म्हणटालो आपल्याक प्रॉन्स फ्रायड रायस जाय म्हणटालो. सो हांवें ते पणजेंतल्यान प्रॉन्स हाडलेले बारीक पळय. सो काल सुक्का केल्ले. सो आनी थोडेशे प्रॉन्स काडून दवरले हांवें फ्रायड रायस करपा लागून. जस्ट आतां एक 1 टायमूच ते खावपाचे फ्रायड रायस. चड करना हांव. रातचें मागीर पळोवपाचें कितें आहा तें. तो खूब दीस लागलेलो तो फाटीं आपल्याक फ्रायड रायस जाय म्हणून. तो म्हटलें करया म्हटलें. काय तुमकां हांव शेअर करचें ना फ्रायड रायस, कळ्ळें न्ही. ऑलरेडी हांवें तुमकां शेअर केला प्रॉन्स फ्रायड रायस. ओके, कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव लिंक दिता. आनी हेज्या पयलीं हांवें व्हिडिओ तुमकां शेअर केला आयज केल्लेले प्रोटीन रीच कटलेट. खूब बरें लागता. ट्राय करा तुमी, एकदम बरें लागता. भितर पनीर, पालक, मागीर मूग. भुरग्यांक ते बरें आनी जे कोण डायट बीन करता न्ही तांकां हें बरें. प्रोटीन आसता भरपूर. सो तुमी हें ट्राय करात. चटणी वांगडा खायत ना बेश्टें दही बुडोवन खायत नाल्यार टोमॅटो कॅचअप वांगडा खायत. एकदां ट्राय करून म्हाका कमेंट करून सांगा तुमकां हें लायक जातलें. इश्विकान खालें, ऋतुकाक ते लायक तें. ओके, आनी आमकां तें खुबूच लायक तें. म्हाका खूब लायक जाता. सो खूब चपानी केल्या हांवें तें. म्हाका एक याद येता. सो म्हणलें तुमकांय शेअर करया म्हटलें. ओके चला. आनी आयज ऋतुकाक न्ही मुगाची खिचडी करतलें. म्हणजे मूग आनी तांदूळ घालतले आनी थोडेशें गोड घालतलें. म्हणजे आयज स्वीट ताका दिता हांव. कित्याक बरा डेली ते खिचडी बी खावपाक तो हें करता. सो आयज तो पयर हांवें तें हें केल्लें पळय खीर मोटे रव्याचें खायलें ताणें. सो म्हटलें आयज ताका तांदूळ आनी मूग घालून न्ही खिचडी करता आनी गोड घालतलें. म्हणजे स्वीट टायप करतलें, मातशें कमी स्वीट करतलें. ओके सो न्ही चला, 1 जाली. हांव बेगीना न्ही फ्रायड रायस करता. रायस बीन करून दवरला हांवें पळय. बासमती रायस हांवें करून दवरलें. ओके, शेअर केला हांवें ऑलरेडी.
फ्रायड रायस घरा करा तुम्ही, खूप बरं लागता. ओके, कोणाला जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा, हांव तुमकां लिंक दिता. ओके, सो हांव फटाफट न्ही करता फ्रायड रायस. ओके, सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो सदांच न्ही ते दाळ शीत नुस्त्याचें हुमण असलें खावन खावन न्ही सामको वाज येता. सो म्हटलें हांवें तें सुंगटां हाडलेलें पळय सोंपलें, एक सुक्का केलें आमी. मागीर आयज हें करता हांव फ्रायड रायस. एक दीस न्ही आईन हें केल्लें पुलाव केल्लो आमी. सो आनीक हांव पणजी बी गेल्यार न्ही फक्त हांव सुंगटां हाडटलें. बरें पडटा तें सुंगटां, कळ्ळें तुमकां न्ही. अशें पुलाव फ्रायड रायस तुका खूब लायक पुलाव बी खाता तो. मातशें कमी स्पायसी केलें न्ही तो पुलाव बी खाता. सो म्हटलें आतां केल्यार पणजी गेल्यार न्ही हाडपाचें. फक्त उजरोवपाकूच वाज जाता इतलेंच, पण बरें जाता. म्हाका लायक उजरोवपाक बीन, म्हणजे अशें हांव भायर बसतना उजरयता. तो सुशेगाद बसून म्हाका लायक. आनी हें सुंगटां आसलेलें मानशेचीं सुंगटां न्ही आं, हें मानशेचीं न्ही हें जे आमी ते फ्राय बीन करता बी सुंगटां मोटयो तसलें तें. आसूं म्हटलें 300 रुपयाचें हाडलेलें हांवें. जालें सोंपलें आयज. ओके, आनी रिसिपाचें फाल्यां लास्ट पेपर. सो बेगिना जालें एग्जाम, कळकूच ना कित्याक एक दिसाक न्ही 2 पेपर आसलेले. इतलें म्हाका कळोंक ना. सो फाल्यां लास्ट पेपर, फाल्यां एकूच पेपर आयजो. तुमी जालें एग्जाम काबार. जी एग्जाम म्हटल्यार आमकां नाका शेवट जाता हांगासर. आनी 2 पेपर आसल्यार न्ही विचारपाकूच नाका, इतलो बेजार जाता स्टडीज घेवपाक. सो जालें म्हणजे फ्रायड रायस करून हें पळयात. ताती हांवें स्क्रम्बल करून घातला. ओके, सो हें जालें. आनी थोडेशें न्ही सलाड केला. पळयात फक्त मिक्स करूंक जाय. कॅबेज घातला, मिक्स करतलें, जालें आयचें जेवण सिंपल. सो आयज इशुकाक न्ही शीत आनी मूग घालून थोडेशें गोड घालून न्ही खिचडी केला. पयलीं मूग न्ही मातशें भाजून घेवंक जाय. मागीर कुकरान न्ही मूग आनी तांदूळ घालून न्ही आनी थोडेशें सोय गोड घालून न्ही एक 3 सिटी काडूंक जाय. सो आयज म्हटलें मातशें ताका हें दिवया. तो घी घातला हांवें. सो आयज ताका हें खिचडी दिता फॉर अ चेंज म्हणून. ओके, सो आतां खावयता मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर पळयात मशरूम. हांवें एक व्हिडिओ पळयता, म्हणजे हांवें लायफान केन्ना अशें मशरूम बी जाल्लें केन्ना अशें लागींतल्यान पळोवंक ना. सो हो दाखयतालो मशरूम. सो आमी हेजे व्हिडिओ पळयता. सो थंय 1 किलो मशरूमा 800 रुपया. खंय 1 किलो. हय धांवलो धांवलो पळय 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 अटॅक केलो. दार ओपन आसलें इलो कितें. आज खिचडी सारकें खावंक ना. स्टार्टींग 2 चमचो खालो खिचडी. ताका नाका काय खिचडी. फाल्यां उपाशी बस. हय कविता आं पेज केल्यार पेज जायना. सो ते पळय तुमकां दिसता आसतलें मशरूम. हे पळयात अशें काडप ते मशरूम. हे पळयात. सो तेंच्या गांवान खंय तें हांगा ओरिसा 1 किलो 1000 रुपया खंय. आनी काल हांवें गोवा न्यूजार पळयल्लें येयला मशरूम इतलेशे वांटे 800 रुपया खंय. इतलेशे 800. स्टार्टींग मातशें म्हारग आसता, मागीर 500 400 करून विकता. मागीर एकदां म्हणजे फुल्लें न्ही ते मागीर बरें जायना. ओके, चला जेयली आमी. शिव येयला. हाय म्हणटा. हां लास्ट एग्जाम. चल बॅग हाड, स्टडी करूंक जाय. आतां अशें कडक वत पडलेलें अशें दिसतालें की मे म्हयनो कसो न्ही गे. कडक वत सामकें. बूक हाड रे, बॅग हाड रे, स्टडी करया. ओके, जेयली आमी. ताकाय भरयलें. इल्लेशें खालें तेणें आनी 500 आसता खावपा ताका. सो ताका जाय इतलें खाता तो पोट भरून. मागीर एकदां नाका की तो सोडटा मागीर. ओके, स्टडीज घेता. आई तुमकां दाखयतलो आयज एक्सरसायज. म्हाका आनी कमेंट केलेलें फाटीं एक्सरसायज दाखय म्हणून. सो दाखय, तूं दाखय. एक तुमकां दाखयता, मागीर दाखयता तुमकां. ती मातशें बिजी आहा कामां. ओके, मागीर तुमकां दाखयता. जे आईक तें सांगलां पळय एक्सरसायज ती करता. आनी तिका आतां मातशें बरें दिसता, कळ्ळें न्ही. वॉकिंग बी वयता. आवय कितले मशरूम मेळ्ळे ताका. 1 किलो 800 रुपया खंय. थंय 1000 रुपया खंय 1 किलो. ओके, चला हेका स्टडीज घेता. फाल्यां लास्ट पेपर. यो रे मागीर दाखयता तुमकां जे आईचे एक्सरसायज 1-2-3 आहा मागीर दाखयता तुमकां. सो सांजची न्ही 6 जाली. इशू आत्तां उठलो. ताका आतां हांव पॅनकेक करता, बनाना पॅनकेक गंवाचें पीठ घालून. कित्याक दनपारां तेणें चड कांय तेणें खिचडी सारकें खावंक ना. सो ताका हांव एक बनाना आसलेलें सो दाखयता तुमकां. तुमी भुरग्यांक बी करून दिवं शकता. बरें लागता. व्हडले बी लोक खावपाचें, व्हडल्यांनी बी खावपाचें, भुरग्यांनी खावपाचें. पण हितून न्ही हांव कांय एड करचें ना. शुगर हनी बी कांय एड करचें ना. फक्त बनाना एड करतलें. कळ्ळें, तितलें स्वीट जावचें ना. की इशुका लागून न्ही हांव स्वीट करना. इफ व्हडले रितीकोचे एजी भुरगे सगळे खाता थोडेशें तितून हें एड करा शुगर बीन.
हय दाखयता तुमकां आनी खूब बरें लागता दाखयता करून घेता करता. हांगासर पळयात हांवें एक बनानी बरें अशें ताका स्मॅश करून घेतला. फोकानूच ताका अशें स्मॅश केला. तातूंत घालता गव्हाचें पीठ घालता पुरो इतलेंच आनी थोडें घालता हांव. सो जस्ट थोडेंशें घालता. हांगासर न्ही 1 कप अशें घेतला हांवें. सो आतां न्ही दूद घालून न्ही आमकां हें बॅटर करून घेवंक जाय. चड पातळ करनाकात चड थिकूय करनाकात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळयात हें परफेक्ट आहा. इतलें आमकां न्ही पातळ करूंक जाय. सो हें जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव जस्ट थोडेंशें घालता हांव सिनामन पावडर. हें न्ही सिनामन स्टीक आसता न्ही हांव घरांत पावडर करून दवरता. जस्ट थोडेंशेंच घालता हांव सगळें घालना. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आमचें न्ही बनाना पॅनकेकचें बॅटर न्ही रेडी जाल्लें आसा. हांगासर न्ही हांवें दवरला पॅन. घी घालता हांव की इशुकाक न्ही घी घालून करतलें. घी घालता. सो आतां आमी घालया बॅटर. मातशें पातळूच करा चड थीक करनाका. सो तें धांपून घेता. सो आतां न्ही आमी टर्न करून घेवया. सो अशें न्ही ताका बरें गोल्डन कलर येयसर न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. तुमी जाय जाल्यार न्ही हितून जस्ट थोडेशें बेकिंग सोडा घालपाचें. तातूंत कितें जाता खबर आहा मातशें बरें सॉफ्ट जाता. सो हांगासर हें पॅनकेक जालें आमचें. अशें तुमी करून न्ही भुरग्यांक दिवं शकता. खूब हेल्दी आनी बरें हेल्थाक. तुमकां दाखयता हांव आईक तें सांगलेलें थोडेशें एक्सरसायज करपाक घरा कडेन. ओके पयलीं एक दाखय. बॉल न्ही तो व्हडलो जाय कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी धाकटो जाय. आं दाखय सारकें दाखय. ओके एक पांय धरपाचें. आं ओके पळयात तुमी आं कशें करता आई. ओके अशें आं तो पळय तो रडटा भायर. सो अशें मागीर आनी आई विसरली. आं ओके अशें. तो तसो मदीं बॉल दवरून तो एक करात मागीर आं ओके अशें स्ट्रेट. ओके म्हणजे 20 टायम्स. एक पांय 20 टायम्स परत दुसरें मागीर आं तिका हो पांय दुखता न्ही सो ताका लागून तुवें हे पांयार कर म्हटलां. सो हें 20 टायम्स मागीर बॉल धरून तें आनी ओके पिलो मदीं धरून टायट करूंक जाय न्ही. पिलो मातशें मोटें घेया तुमी आनी पिलो सामकें प्रेस करात आनी टायट सोडात. टायट धरात आनी मातशें सोडात. मागीर परत टायट धरूंक जाय न्ही सोडपाचें. एक 20 टायम्स कर म्हटलें हांवें अशें कळ्ळें. तुका खंयचे पांय तुका दुखता न्ही सो तुका सपोज दोनी दुखता दोनी पांय तुवें करपाचें अशें वयर सकयल. सो आनी तें दाखय. आनी सांगलां म्हणजे आतां आमी केन्नाय स्ट्रेट वॉक म्हणजे फुडें वॉक करता न्ही तिका आतां बॅक कर म्हटल्यार बॅक वॉक कर म्हटल्यार अशें. आनी दाखय तुमकां ओके बॅक वॉक करूंक जाय. आनी एक ओके अशें वॉलाक टच करून पांय वयर करपाचे. ओके सो ते एक 20 टायम्स करूंक जाय आनी बॅक वॉक हय अशें. ओके सो 20 टायम्स तुमकां कितलें जाय इतलें सो बॅक वॉक करूंक जाय इतलेंच मगे हय. सो इतलें सांगलां आईक सो तें तुमकां दाखोवया म्हटलें. बॉल मातशें हेजे करून धाकटें जाय खंय धाकटें ती जाय आसलेलो बॉल. ओके तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें तें. एक बॉल धरून तिणें पांय सायडीन फुडें सायडीन घेतला आनी घेतला आनी एक पांय वयर करून स्ट्रेट धरप आनी खंयचे पांय तुमकां दुखता पळय तो पांय वयर कर म्हटला. आनी नेक्स्ट आहा तो पिलो मदीं दवरात आनी ताका प्रेस करात आनी सोडात म्हणजे हें करात लूज करात.
हे परत टायट दवरात लूज दवरात ते आणि बॅक वॉक कर म्हटलं आणि ते असे वॉलात टच करून पांय हे कर वयर करपाचे. ओके सो ओके तुझं वयता वॉकिंग साई वयतली आतां वॉकिंगेक सो ती आतां वॉकिंग वयता येयले मी वाट पळयता हांगासर कितें करता भितर आमी देवा 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 देवा. सो जस्ट न्ही रितुकाचे स्टडीज घेतले ताका पयलीं पॅनकेक करून दिले मागीर रितुकाचे स्टडीज घेतले जस्ट न्ही हांव आड पडलें म्हणजे शिव आसल्यार मातसो बरो पडटा कित्याक इशूका सांबाळपा आई कडेन जायना आतां खूब मस्ती करता न्ही इशवी जस्ट हांगासर आड पडलेलें सो म्हटलें व्लॉग एंड घेता आनी तुमकांय म्हाका कितें सांगूंक जाय कळ्ळें न्ही सो एक 3-4 दीस न्ही हांव व्लॉग करचें ना सो हो आयज व्लॉग वयतलो पळय हो लास्ट व्लॉग एक 3-4 दीस हांव व्लॉग करचें ना रिजन म्हटल्यार म्हाका न्ही एक 3-4 दीस जाले दोळे दोनी दोळे न्ही म्हाका खूब दुखता हेज्या पयलीं म्हाका दुखताले पण एक दिसा दुखताले आनी कमी जाताले कळ्ळें न्ही आतां म्हाका 3 दीस कंटिन्यूस आयज 3rd डे दोळे म्हाका इतले दुखता हे 2 दोळे आनी अशी सायडीन बीन न्ही तकली अशी उसळटा आनी दोळे चड दुखता कळ्ळें तुमकां न्ही सो म्हटलें व्लॉग करपाचें नाका कित्याक लागून व्लॉग करना खबर आहा इफ व्लॉगींग केलें न्ही ते व्हिडिओ एडीट करपाक न्ही म्हाका खूब त्रास जाता म्हाका मोबायल घेवन ते एडीट करतना न्ही आनीक चड दोळ्यार प्रेशर पडटा आनीक चड दोळे दुखता सो चिंतलें की शिव आतां पळय शिव एक आयच्यान आयज फाल्यां परवां 3 दीस न्ही शिवा इव्हेंट आहा तो सकाळीं वयतलो मागीर जेवपाक येयलो नाल्यार रात्री लेट येतलो सो डॉक्टरा व्हरपाक तरी ताका टायमूच ना आनी तोयी म्हणटालो आपल्याय मातशे दोळे दुखता सो म्हटलें सी आतां म्हाका दुखता म्हाका आतां सोंसपा जायना सो म्हटलें म्हाज्या वांगडा हांव शिवाकूच दाखयतलें ताकाय तो म्हणटा आपले मातशे दोळे दुखता म्हणून आतां डॉक्टरा वचपाक टायम ना शिवाक काम आसा सो काम सोडून वचूंक मेळना सो हांवें ताका कितें म्हटलें तूं सुशेगाद या आमी तुजें काम कर म्हटलें सो म्हटलें हांव 2-3 दीस व्लॉग करना कित्याक व्लॉग केल्यार म्हाका एडिटींग करपाक त्रास जाता म्हाका दोळ्या फुडें मोबायल घेतले की म्हाका त्रास जाता एडिट करपाक जायना इतले दोळे दुखोन येता सो आतां जस्ट आतां आड पडलेलें आजून जेवंक ना हांव जस्ट आड पडलेलें म्हटलें शिव मातसो आसलो भायर तो ताका पळयतालो सो चिंतलें की एक 2-3 दीस न्ही हांव व्लॉग करचें ना जेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन वयतलें पळय तो तुमकां व्लॉग पळोवंक मेळटलें सो केन्ना वयतलें हांव डॉक्टरा कडेन खबर ना की तोय मातसो बिजी आहा कामाक सो ताका म्हाका आनी प्रेशर घालपा नाका अशें आतां सो इतलें म्हाका दुखता सणसणटा सामकें हांव कितें करता खबर आहा मातशें आयस क्यूब लायता आयस क्यूब अशें दवरलें न्ही बरें दिसता मागीर परत दुखता कुकुंबर लावन न्हिदलेलें हांव तें मातशें बरें दिसता पळय आतां स्टार्ट जालां दुखपाक सो अशें जावपाक लागलां सो चिंतलें की व्लॉग करपा नाका मागीर तुमकां सांगया म्हटलें 1-2-3 दीस व्लॉग येवचें ना आनी तुमी म्हाका विसरनाकात आं व्लॉग घालना म्हणून कळ्ळें न्ही येतलो व्लॉग सो 1-2 दीस हांव मातशें हें करता म्हणजे कितें रेस्ट अशें काय कितें रेस्ट घेतलें हांव घरा इतलें कामां आसता भुरग्यां सांबाळ रेस्ट तर कांयच ना फक्त इतलें की मोबायल घेवन अशें बसचें ना हांव एडीट करपाक बीन कळ्ळें तुमकां न्ही मातशें समजून घेयात ओके सो चिंतलें की तुमकां सांगया 1-2-3 दिसां खातीर हांव कांय व्लॉग बीन करचें ना कळ्ळें न्ही डॉक्टरा वयतलें पळय तेन्नाच तुमकां व्लॉग पळोवंक मेळटलें वयता पळयता कितें म्हाका दिसता चश्मो बीन लागला अशें दिसता म्हाका खबर ना म्हाका कळ्ळें न्ही पण सगळें सारकें दिसता म्हाका वाचपाक बिचपाक बी सगळें सारकें दिसता क्लियर आसा पण खबर ना दोळ्याक कित्याक दुखता म्हाका कांयच कळना ओके सो इतलेंच म्हणटा तुमकां सांगया म्हटलें ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तो मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक